नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अंदू 270 परस चड चित्रपट मिरामार, मडगांव, रवींद्र भवन आनी वागातोरात जातले ओपन एअर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। आयतारा 70 सावड्डे वाठारांतल्या म्हादय न्हंय पात्रात बेकायदेशीर रितीन रेंव काडटना बुडून मरण आयिल्ल्या बायलेची कूड निमणी सापडली। फाटल्या 2 दिसांच्यान सोद आशिल्लो सुरू। गोंय गुन्यांव फाट्यान मनीस तस्करी प्रकरणाचो केलो पर्दाफाश। दोगांक अटक। एका बायलेक नोकरी दिता सांगून केल्ली फसवणूक। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार येवपी कॅसिनोक थळाव्या लोकां सयत आमदार जी तारोलकारान खर विरोध। कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना प्रकल्पाक दिल्या मान्यताय, आमदार जीताचो आरोप। गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार केले जाहीर। डॉक्टर दत्ताराम भास्कराक फावो जालो गोंय सहकार भूषण। प्रतिमा दोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां मेळ्ळे व्यक्तिगत पुरस्कार। कॅश फॉर ड्रॉप स्कॅम प्रकरणातलो मास्टर माइंड अजूनही आसा भायर। पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावाखाला करतात काम, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयान 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अंदू 270 परस चड चित्रपट दाखयतले। तशेंच आंतरराष्ट्रीय विभागात 81 देशांतले 180 परस चड चित्रपट दाखयतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या। मिरामार, रवींद्र भवन, मडगांव आनी वागातोरात ओपन एअर स्क्रीनिंग जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिल्या। तशेंच 22 नोव्हेंबराक आकाशकंदील सर्त जातली। दर तालुक्यान 50 आकाशकंदिलांची निवड करतले आनी प्रत्येक आकाशकंदिला फाटल्यान 500 रुपया दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले। More than 270 films will be the showcase during the festival at a 6 venue: Inox Panaji, 4 screen; Macanese Palace, 1 screen; Inox Porvorim, Z Square; Smart Samrat Ashok, 2 screen; and Magic Movie Ponda, 1 screen; and Inox Porvorim, 4 screens. IFFI 2024 will be present over the 180 plus international films from 81 countries, including 15 world premieres, 14 Asian premieres, and 106 Indian premieres. Opening and closing ceremony will be held at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, 20th November and 28th of November respectively. All the venues for this year, IFFI will be inclusive with all facilities and access for the specially disabled person. Australia is the country of focus this year. Open air screening at Miramar, Ravindra Bhavan, Madgaon and Wagatur. Swatantraveer Savarkar as an opening film for an Indian panorama for the feature film category. Master classes will be held at from 21st to 27th of November, 4 sessions daily from the 11 AM to 12:30 PM and 2:30 PM to 4:30 PM at Kala Academy. Sabat, a Konkani film directed by the Shivam Harmalkar and the Santosh Shetkar, is only the Goan film selected for the non-featuring category under the Indian Panorama section. A.R. Rahman will play the tribute to Lata Mangeshkar organized under the Lata Mangeshkar Memorial Talk. IFFI Parade, this time we are celebrating as the joy of cinema, will be organized as a part of the IFFI on 22nd of November 2024, and the route is from the ESG to Kala Academy. Timing will be approximately from the 3 PM to 6 PM. Specially खास करून गोयकारा खातीर जेन्ना IFFI परेड जातली तेन्ना आमी आकाश कंदील स्पर्धा जी सातत्यान दिवाळीच्या निमित्तान घेता, IFFI परेड ह्या रुटाचेर 22 तारखे दिसा आमी पुराय सगळ्यांच्या खातीर ओपन दवरले। 12 तालुक्यांतल्यानी आपले आकाश कंदील हाडून हांगासर फक्त दिवपाक जाय। सगळे जाण ते आकाश कंदील लावपी लोक आमचे आसतले। अप्रॉक्सिमेटली पर तालुक्यांतल्यान 50 एंट्रीज सिलेक्ट करतले। पर आकाश कंदील 500 रुपीज आमी पे करतले आनी ताका टोकन घेवपा खातीर आमी सिस्टम ऑनलायन जी आहा पळय फाल्यां किंवा परवा भितर
ESG कडल्यान डिक्लेअर्ड जातली तांकां डायरेक्टली मेळटली बट पर तालुका फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड म्हणजे 12 तालुक्यांनी फर्स्ट सेकंड थर्ड हे प्राइज असतले आणि जे एक्झिबिशन जी आम्ही परेड असतलो इफी परेड त्या दुसरी वाटेंतल्यान ती लायतले ते अप्रॉक्सिमेटली 600 एंट्रीज ऑफ आकाश कंदील हेजे आसा पळय ते घेतले ती सिस्टम डेव्हलप फाल्यां किंवा परवा भितर जातले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसचेर प्रत्येक तालुक्यांतल्यान फक्त 50 एंट्री घेतले. गोंय गुन्यांव फाट्यान मनीस तस्करी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सय्यद शेख रावपी वास्को आनी मस्तान खान रावपी मडगांव ह्या दोगांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या. ह्या दोगांयनी खंय एका बायलेक मस्कटाक नोकरी दिता अशें सांगून तिची कागदपत्रां तयार केल्ली अशी म्हायती पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. हमको कुछ दिन पहले 3 दिन पहले आज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि देयर इज़ अ वुमेन हु हैज़ कम फ्रॉम मस्कट और वो यहाँ से उसको ये प्रॉमिस करके कि वहाँ पे जॉब दिया जाएगा और ये बोल के उसको भेजा गया था मस्कट. तो उसने बताया कि यहाँ पे गोवा के 2 एजेंट्स थे जिनसे वो मिली और उन्होंने कुछ पैसा लेके उसके कागज़ बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेज रहे हैं. जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था. उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज हैं उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे. तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा था. तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कांटेक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया. तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉयटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बहुत बड़ा उनको स्टार्व किया जा रहा था. दिन में खाना भी नहीं मिल रहा था और ऐसे 11 लड़कियाँ और थी जिनके साथ हो रहा था. टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था. जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया. एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया. तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ. अक्यूज नंबर 1 इज़ सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स. ये रेजिडेंट है वास्को का. दूसरा मस्तान खान इलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है. मोर्जे कन्नाईकवाड्यार येवपी कॅसिनोक थळाव्या लोकां सयत आमदार जी तारोलकरान खर विरोध केलो. लोकांक काळखात दवरून हो कॅसिनो हांगासर हाडटात असो आरोपूय लोकांनी केलो. पळयात पुराय बातमी. मोर्जे कन्नेकवाड्यार बिग डॅडी कसिनो येवपाचो आसा. सद्याक बिल्डिंगेचे बांदकाम सुरू आसा. नगर नियोजन खात्यान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या पूण उदका स्रोत खात्या कडल्यान बिग डॅडीन परवानगी घेवच्या पयलीं बांदकाम सुरू केल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान तांकां कारणां दाखय नोटीस काडल्या. प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर 6 मीटर खोल खणून दवरिल्ल्या लोकांच्यो बांयो आनी झरी सुकिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. ताका लागून उदका स्रोत खात्यान हाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकारान केल्या. दुसरे वटेन कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे जीत सांगता. मोठो प्रोजेक्ट येता. त्या प्रोजेक्ट विशीं आमकां थोडी म्हायती जाय आसल्या ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी फुडें कितें नेसेसरी एक्शन घेवंक जाय ती आमी इंटिमेट केल्ली आसा. हांगासर जो कन्नाईकवाड्यार आतां ह्यो प्रोजेक्ट येता ह्यो म्हाका दिसता बिग डॅडीचो कॅसिनो जो चलता तेचो प्रोजेक्ट. आनी हे विशयी जेन्ना एलएक्यूज जेन्ना मागलेले हांवें प्रत्येक कितें कितें प्रोजेक्ट्स येतात कसले कसले प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना इन डिटेल हे सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. ते प्रमाणे फुडें तेचो आमी प्रोसेस सुरवात केल्लो. आतां हे करता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचोय हे करता आसतना फावंडेशन तेजें मारता तेन्ना सकयल WRDचें परमिशन घेवचें पडटा. आतां TCPन सगळे परमिशनूच दिल्यात ताका पूण जेन्ना WRDचें परमिशन ना घेता हांगासर काम चालू जालें जाल्यार त्याच टायमाचेर WRDची टीम हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार सगळो एंटायर तेंचो जे फावंडेशन मारतात ते कंप्लीट 6 मीटर सकयल म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केला तयार तो 6 मीटर सकयल तेंच्यांनी इन डेप्थ मारला. आतां ते करता आसतना WRDचो विशय आसता ते NOC दिवप की ना ते NOC ना घेता तेंच्यांनी ऑलरेडी मारला. आतां ते 6 मीटर सकयल गेल्या उपरांत एंटायर झरे आहात ते सगळे झरे डायवर्ट जातात आणि तेंचे बायो बीन आहात ते सुकतात आणि तेंचे कंप्लेंट आले बायो सगळे उदक सुकला आणि पिड्यार जातात.
आता ते करता असताना दुसरं त्यांनी केलं ते नाला जो अख्ख्या म्हाका गावाचं उदीक सगळं फ्लो जाता ते दोन्ही वाटेतले नाला हा तो डॅमेज केला. व्हडलो प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कशें जातलें हे काय प्रोविजन ना करता हांगासर हे परमिशन्स दिल्ले आसात. आता हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक कितले दिला FAR आनी आतां क्लियर केलें FAR आहा तो हांगासर मोर देन 60% आहा. जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक हांव नोंदलो खंयच्या कायद्या प्रमाणे दिला ह्या प्रोजेक्टाक 200% दिला FAR. म्हणजे ह्यो 7,000 प्लॉट जो आहा तो 14,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप बांदतलो. म्हणजे चिंता तुमी परिस्थिती फुडें कितें जातली ती हांगासरली स्थानिकाची. म्हणजे 60%चे 200% दिला म्हणजे 14,000 स्क्वेअर मिटराची हांगासर बिल्डअप येता. हायट हांवें तुमकां कितली सांगल्या 7 मिटर गांवांत 7 मिटराची हायटीन ह्या गांवांत प्रोविजन आहा. थंयसर 24 मिटराची हायट दिल्या. म्हणजे टावर केदो व्हडलो जातलो तो पळयात. निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमाराक गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार जाहीर केले. डॉक्टर दत्तराम भास्कर देसाय हांकां गोंय सहकार भूषण पुरस्कार जाहीर केला. प्रतिमा धोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां व्यक्तिगत पुरस्कार जाहीर केला. अंदू सहकार रत्न पुरस्काराक एकूय नांव येवंक नाशिल्ल्यान सहकार रत्न कोणाकूच मेळूं ना अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आमी ही एवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न गोवा सहकार रत्न म्हणून एवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून एवॉर्ड आसा आनी गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही एवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूब मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करता, बरें डायनेमीक काम करता अशे हे व्यक्तीक 3 ही एवॉर्ड्स दिली वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही त्या एवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय न्ही 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपया आनी सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ताका 50,000 रुपया. अशी 3 प्रकारची ही कॅश एवॉर्ड्स दिवन आनी सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा, कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात. ज्यांचो पत्कर जो आसा पळय न्ही ते सगळे सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की दुसरे खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरुणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकार्य एक क्षेत्र अशें आसा की जातूं भितर जवळ जवळ आयचे घडयेक गोंयांत भितर 5,000 लोक कामाक आसात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायतदार फॉर एक्झाम्पल बागायतदाराचें नांव हांव घेता इतल्या खातीर की बागायतदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा एकच बागायतदाराक. तांची 14 आनी 17 31 सुमार आस्थापना आसात. आनी अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वरीप जे आसा पळय न्ही तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची VPK आसा. अशे खुबश्यो संस्था आसात. 70 आसा आमचे VK सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी जे आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्ले आसा. खंयची एखादी जावन आसूं जाय तांणी जावपाक जाय कारण ताका तें बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तांच्यांनी सुरू करूंक जाता. इतकें सुद्दां की एखादी सोसायटीक दिसलें की तांच्यांनी पेट्रोल पंप सुरू करूंक जाता, तांच्यान मेडिकल स्टोर आसा तो सुरू करूंक जाता, तांच्यांनी व्हेजिटेबल ग्रॉसरी शॉप्स वगैरे सुरू करूंक जाता. अशें वेगवेगळे हातूंत भितर तांच्यांनी काम करपाक जाता. व्यक्तिशा ज्यांनी बरें परफॉर्मन्स दिल्लें आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा अशें गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद एल नायक हे 2 जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आतां मेरेन गोंय पुलिशेन बारीक एजंटांक अटक केल्यात. मात ह्या प्रकरणातलो मास्टर मायंड अजूनय भायर आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता. पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला काम करतात, ताकाच लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचेर परिणाम जाला अशें विर्यातो सांगता. तशेंच आमचो पक्ष कॅश फॉर जॉब प्रकरण संसदेत व्हरपाचो प्लॅन करता अशेंय विर्याटोन सांगलें. पळयात. ह्यूज स्कॅम आनी ल्हान प्लेयरांक अरेस्ट करतात. हू आर द मिनिस्टर? वेअर डज दिस लीड टू? मास्टर माइंड कोण? सगळ्यांक खबर आसा मास्टर माइंड कोण ते. बट देर बारीक बारीक हांकां एजंटांक जे कलेक्शन एजंट आसा तांकां अरेस्ट करतात. Congress has given ultimatum to government to set up the commission. Yes. And today is the deadline. आम्ही स्टार्टिंगच्यान म्हणटा वन इज Today deadline is over. आज deadline काबार झाली. So accordingly the Congress leadership in Goa will be taking a call. What are your intentions? I want to ask the SP. What are your intentions of giving a clean chit to the politicians when everybody knows who are involved in that?
This is where law and order suffers because they succumb to the pressure of these politicians. These chores are ruling the thing and police under pressure. Police should not succumb. Only when a free and fair trial is conducted, दूध का दूध, पानी का पानी रहते हैं. Otherwise, they will always continue all these things, exploiting the youth. So, we will expose the government. That will be strategized. आमची पार्टी strategize करतली कशें रेज करपाचें पयलीं. कित्याक डबल इंजिन म्हणटा सो नॅचरली कनेक्ट इज देयर विथ द इंजिन इन दिल्ली. हांगा येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जाला. बक इज स्टॉपिंग रायट एट द हायेस्ट ऑफिस इन गोवा. हे बीजेपीचो सरकार आसा पळय दिल्ली, ताणें शूड हॅव टेकन नोट एंड ऑर्डर फॉर इन्क्वायरी. आय वूड से दे शूड हॅव डिसमिस्ड दिस सरकार. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हणून अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आरोप केला. हे विशीं तांणी सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदनूय सादर केलें. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून कलंगूटच्या 3 टॅक्सी धनियांची फसवणूक केल्ल्याचोय प्रकार उक्ताडार आयला. श्रीरंग जावल हाच्या आड कलंगूट टॅक्सीकारांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पळयात पुराय बातमी. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हूण अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनान सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदन दिलें. आमी जेन्ना पर्यटकांक हॉटेलांनी पिकअप करपाक वतात तेन्ना थळाव्या टॅक्सी युनियनाचे टॅक्सीकार आमचेर हल्लो करतात, तशेंच आमच्या गाडयांचें लुकसाण करतात म्हूण पर्यटक टॅक्सीकार सांगतात. देखून तांचो बॅच आनी परवानो रद्द करचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सी संघटनेन केल्या. आमी टॅक्सीकार खंयच्यानी पिकअप करपाक जाता आनी खंय आमी कस्टमर घेवन वचपाक जाता. आतां समज आमचे पर्सनलपणे कस्टमर आसा न्हू, आमी हॉटेलांत सोडटा ते कस्टमराक न्हू आमचीच गाडी जाय. ते कितें म्हणटा कस्टमर सर आपली गाडी लेके आ जाओ. आमची गाडी केन्ना वयता न्हू हे टॅक्सी ते युनियनाच्या भायर आसता ते कितें म्हणटा तुमचे लेटर दाखयात आनी तुमचे हें दाखयात कस्टमराची बुकींग दाखयात. हें कोण आमकां विचारपी? तेमकां आमकां विचारपाक रायटूच ना न्हू. तुम्ही त्या हॉटेला कडेन उलोवन घ्या. कस्टमर आमचो आमी सोडलेले आसता कस्टमराक, त्या कस्टमराक आमकां हाडपाक दिना मरे. त्या ड्रायव्हराक मारतात आनी गाडयेचे स्क्रॅचीस घालतात आनी कितें करता. हें कितें नाका जालें दादागिरी. आतां त्या गाडी आडयता मरे. आमी केन्ना कोणा आडयला मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं आनी खंयचेय जावं आमी केन्ना कोणाची गाडी आडोवंक ना. आमी तांकां सांगला सुद्दां बाबा तुमची कितें तुमकां पिकअप जाय जाल्यार तुमी येवन व्हरपाक शकता म्हणून तांकां डायरेक्ट सांगलेली बी आसता तांकां. पूण तरी पूण ते आमकां त्रास करतात. आमची कितले गाडी आतां पयर आयजूय आमची इन्सिडंट जाल्ली आसा पळय. गाडी कोणाची कोण खंयचीय गाडी आमची आडयली न्ही ताचें परमीट आनी बॅच ताचो कॅन्सल जावपाकूच जाय. कित्याक ते ड्रायव्हराक मारतात. कस्टमरा कडेन ते पयशे घेतात रे. एक कसली दादागिरी तेंची. कस्टमरा कडेन पयशे मागतात ते. हमारा युनियन का फीस है आमको पैसा दे दो म्हणटा. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून गोंयच्या 3 टॅक्सीकारांची फटवणूक केल्ल्यान गोंयच्या टॅक्सीकार भावांनी श्रीरंग जावल हाच्या आड कळंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आमच्या मयडेच्या हॉटेलांत तो येईल बायका अर्द वर पयलीं येयला आनी ताका तेंच्यांनी ताका सांगलें की तो PMचो आपूण सेक्युरिटी ताका हें करपाक येयला. आपूण आतां 20 तारखेक कितें तरी हें आसा इफी आसा ताका हें करपाक इनोव्हेशन करपाक तो आपूण तो येवपाचो आहा PM. सो तेज्या खातीर तो आपूण थंयसर एरेंजमेंटाक येयला. तो म्हाका मागीर म्हणालो की बाबा आपूण PMचो सेक्युरिटी आपूण थंय येयला आनी 4 वरां खातीर म्हाजी गाडी घेतली तुमच्यान आनी भैया ऑफ टायम लायक मिटींग यू आप रुको म्हणून मागीर परत रावलो. मागीर परत सकाळ जाल्या उपरांत 7 जायसर रावलो. तो फोन मारता परत ताका कितें करता काय म्हणून. फोन कसो उखली ना. मागीर म्हाका असो डावट येयलो की गेलो हांव मागीर त्या हॉटेलान गेलो लॉजींग आनी रिसेप्शनाक विचारलें की बाबा आमकां कस्टमर आसा जाल्यार पळय. मागीर ते म्हणून म्हाका एंटरटेन करनाले. एका भुरग्याचो फोन येयलो म्हाका टॅक्सीकाराचो की तेणी ताज विमानतळासून हांगासर भाडें घेतलां सायड सिंगार. तेणेन हांगासर बागा देवाना व्हरपाक मागीर गेलो तो आमी सोदलें ताका तो मेळोंक ना. मागीर हांगासर येवन आमी हें केलें कंप्लेंट. आनी आपूण PMचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMची हांगासर एक हें जाता की आपूण PMचो सेक्युरिटी जावन अशें करता गोंयांत येवन म्हणून. म्हणजे PMचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ल्या भशेन जाता म्हणून आमी खंय तरी हे टॅक्सीकारांचेर जाय तितली हे येता एलिगेशनां येता. पण फाल्यां सकाळीं हे एलिगेशन येवपाक नाका की आमी नांव पिड्ड्यार केला PMचें जावं PMच्या हेजे सेक्युरिटीच्या म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून जो ते सांगला त्या फोटोआ सकट तेज्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा आजूय सांगला की हेची बेगिना बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात आनी ताका धरात आनी कोण तो एक्झॅक्टली तो तुमी पळयात म्हणून. खूब जाणांक तोपयो घालता पूण हांव प्रत्यक्ष उलोवंक येयला म्हणटात आमच्या टॅक्सीकारांचेर. कित्याक भोवतेक टॅक्सीकारांक करता हे म्हणून. PIन सांगलेलें आसा की आपूण हे ऑलरेडी कारवाई केल्या. ऑलरेडी DYSP कडेन उलयला आनी हेजे फुडली जी कारवाई आसा करता आनी ताका बेगींतल्या बेगीन धरपाचो प्रयत्न करता.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणाक महत्व आसा, पण दुर्दैवान म्हापशा, मडगांव अर्बन, विजनरी, अष्टगंधा आणि माशेल महिला अर्बन सारकिल्यो सहकार बँको बुडल्यो. यान फुडें खंयचीच बँक लुकसाणीत वचपाक दिवचो ना. ताचे खातीर मुखारल्या काळात कांय महत्वाचे बदल करपाचो विचार आशिल्ल्याचें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. की सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणिकपण अत्यंत महत्वाचो, विश्वासूपण खूब महत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आणि वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 सुमार सोसायटीज आणि बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. तातूंतली एक आसा ती म्हापसा अर्बन, दुसरी आसा ती मडगांव अर्बन, तिसरी आसा ती विजनरी, चवथी आसा ती तुजे अष्टगंधा, पांचवी आसा ती मार्शल महिला अर्बन. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाई घेवंक जायना. आनी त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पयलीं ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. उदाहरणार्थ इन्स्पेक्शन करप, उदाहरणार्थ ऑडिट इन टायम करप, इन्स्पेक्शन्स करप आमच्या स्टाफाक. आमी तांच्या घटने प्रमाणे तांकां अधिकार जो मेळटा ओके फायन, ताका मान दिवनूच. पूण त्या बरोबर आमचे ऑडिट सेक्शन जे आसा पळय न्ही, आमचे ऑडिटर जे आसा पळय न्ही, सिनियर ऑडिटर, ज्युनियर ऑडिटर, आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही, कंट्रोल म्हणजे कितें, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात, त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हजी आनी एक हें आसा, 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. आमचे NPA जे आसा पळय त्यो 2025 नंतर जे कितें लोन दिले वतले ते लोन अकाउंट्स NPA करपाक जायना. व्हेरी शॉर्टली म्हाका मुखाल्ली 15 दिसां भितर प्रॉमिनंट बँक जे आमचे आसा पळय त्या बँकेची मॅनेजरांची हांगसर मिटींग घेवपाक पळयता आनी तांकां हे सुचोवणी दिवपाक पळयता आनी इन्स्ट्रक्शनूय दिवपाक पळयता की हाजे मुखार तुमचे कडेन हें जावपाक जायना. जर काही बँक्स आसात त्या बँकाचे जर NPA जायना जर जायत, म्हजें अशें मत आसा की सगळ्याच बँकेचो NPA जावपाक जायना. आनी NPA एकदां जालना जर जायत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशे सोशियल प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही, दोज प्रॉब्लेम्स वील ओवरकम. नोकर भरतीच्या विशयावयल्यान नगरसेवकांनी म्हापशेची नगराध्यक्ष दोतोर नूतन डिचोलकराचेर फोग काडलो. नगरसेवकांच्या कोतान नगराध्यक्षान नोकर भरतीच्या नेमांक पाळो दिवना खंय. दुसरे वटेन ती नोकर भरतीची फायलूय दाखोवपाक तयार ना. ह्या बोवाळात 11 नगराध्यक्षांनी पालिकेची बसका अर्दवट सोडून ते भायर गेले. सांगपाचें म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें नांवच सद्या वस जाल्लें आहा. एक तर हांगा म्हापशेकारांची कामां फटाफट जायना, परत येवचें पडटा. तर हेचें मेन कारण तेंच उरलां जे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जे परमनंट पोस्ट आहा तितले 67 पोस्ट लॅफ्ट जाल्ले आहा. ताका आतां 2-3 वर्सां जालीं आनी हे पोस्ट रिवायव करून घेवपाक जाय. MLA आहा, गव्हर्मेंट आहा, चेअरपर्सन हो इश्यू परत आमी हाडीत आसताले, पूण तेचेर तेंच्यांनी आजुनूय लक्ष दिवंकूच ना. हे अशें करून आतां अर्जंट जे आसता स्टाफ आमचो लिव्हर वयता हे वयता, पूण लोकांची हांगा कामाय जायनासली, कामां जावची आनी हे पोस्टी रिवायव करचे अशें म्हणून आमी एक रेजोल्युशन पास केल्लें विधान नासली पयलीं. पूण ते एज पर प्रोसिजर तें वचपाक जाय, DMचे अप्रुवल घेवपाक जाय, सायड बाय सायड जे पोस्ट लॅफ्ट जाल्यार ते रिवायव करून घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता जेन्ना रिक्रुटमेंट आसता हो इम्पार्शल आसूंक जाय, ओपन आसूंक जाय, सगळ्यांक कळोंक जाय रिक्रुटमेंट आमी कोणाक घेतला, तेंची क्रायटेरिया कितें आहा, तेंचें क्वॉलिफिकेशन कितें आहा, तेंचो एक्सपिरियन्स कितको आहा, हे सगळें खबर आसूंक जाय. तर आमकां हांगासर फायलूच दाखोवंक ना कोणाक घेतला ते, हे टोटली इलिगल आहा. म्हणून आमी आयच्या मिटिंगेक बॉयकॉट केला. धनगर समाजाक ST दर्जो मेळचे खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांक येस मेळटलें. तशेंच रोखडोच ST दर्जो मेळटलो असो विश्वास धनगर समाज उन्नती मंडळाचो अध्यक्ष आनी आदलो उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकारान उक्तायला. प्रलंबीत आशिल्ली ही मागणी सुटावी जावपा खातीर RGI सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक मेळटले अशेंय ताणें म्हणलां. आयतारा गोमंतक धनगर समाज मंडळा वतीन दिवचलच्या लाखेरे गांवांत आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवाक बाबू कवळेकार उलयलो. डेडिकेशन केले आमचे SC रिझर्वेशना खातीर सगळे गोष्टी फुडल्याचे पयलो आसले डेडिकेशन केल्ले तेन्ना ते डेडिकेशन आवड आसलो सगळ्या धर्माचे आवड आसले गोंय गावडे गोंय गांवकार सगळे SC लिडर झाले SCM आसलो आवड आसलो आणि तेन्ना सुद्धा आम्ही पॉलिटिकल रिझर्वेशन
फुडाराक आता 27 ते 4 मतदारसंघ जो करपा खातीर ते अशी भाव उरतात ते सुद्धा डेलिगेशन केल्ले आणि जेन्ना होम मिनिस्टरांकडे आमी बसले तेन्ना हांवें हे पण सेवा वाटपा लायले सेवा पयले सांगले की आमचे सांगाले धाकू वेरांतले ध उरला की आमची लढाई असली ती गावडा मुंबई वेळी दंगल कित्याक आमचे आता पयलीं पासून जे नाटक आसात बाकीचे आमचे पेडणेकर आसले ते बाकीचे भुरगे त्या टायमाक सुरवाते पासून लढो दिल्लो 96 ते 2003 व्हडलो लढो दिल्लो लागली 96 to 2003 व्हडलो लढो दिल्लो धाकू गावडा मुंबई वेळी दंगल शेवटी 2003 त्याला मेळटा आसतना तो तशेंच उरले आपण गावडा मुंबई वेळी झाले आणि 2003 ते आता 24 21 वर्ष झाले आम्ही स्ट्रगल करतात आज तरी मेळटलो मेळटलो एका मेळप जालो ना आता तरी आम्ही सगळे क्लियर केले आसा आता तरी आमकां मेळपाक याद वाडलेले आसा लेकीन थोडे दिसा भितर आमकां दिसता की हे जावपाक जाय की आता कितली करून सुद्दां तो जालो नाही जाल्यार फुकट जाता रुमडामळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव नोंद केला. शुक्रारा राती विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागिल्लो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो. ह्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्ली. पयर 15 तारखेक जो रातचो म्हाजेर अटॅक जालो तो हो सडनली अटॅक जावपाचो हो कांयच ना विशय तितून. हो सगळो प्री प्लॅन ऑलरेडी हेजी जी म्हाजेर अटॅक जावपाचो हो 15 ते 20 दीस पयलींच चिंतलेले हे अटॅक कसो जावपाचो कसो करपाचो खंयच्या टायमार करपाचो. हेज्या फाटल्यान भरपूरशे लोक आसा तेजी तुमकां हांव नांवां घेयना पण हेजो एक वेगळोचो रंग दिला आनी आयज म्हणल्यार तो 15 तारखेक जो रातचो अटॅक जाला तो सक्सेसफुली जालो आनी म्हाका प्लॅनिंगान आपयलो त्या जाग्यार आनी जेन्ना तोडफोड जाताली तेन्ना हांव पळयता 4च जाण आशिल्ले. 4चे जेन्ना हांव तांकां उलोवपाक गेलो तेन्ना म्हाजेर तेंच्यांनी डायरेक्टली अटॅक केलो आनी म्हाजेर बॉटल मारली सगळे खूब कितें कितें मारले आनी म्हाजेर असो जीव घेणो हल्लो केलो. असो म्हाका जितोच मारपाचो हो ट्राय आशिल्लो. ऑलरेडी पयलीं जाल्लो आतां सेकंड जालो आनी हेज्या फाटल्यान कोण आसा कोणाचे व्हडले व्हडले जे गॉडफादर आसा हेय म्हाका कळोन आयले. पण एकूच म्हाका वायट दिसलें जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना त्या टायमार स्पॉटार पावले आनी हांव फिजिकली एसॉल्ट जावन म्हाजें नाक फुटलें तकली फुटली सगळें म्हाजें डॅमेज जालें नाक भरपूर डॅमेज जालें. त्या टायमार पुलिसेन जो FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लो म्हाजो फंडेमेंटल रायट हो त्या टायमार FIR रजिस्टर जावपाक जाय तो जालो ना. वयल्यान दुसरे दिसा भरपूर पुलीस आयले स्टेटमेंटूय घेतलो 20 वरां लागली FIR रजिस्टर जावपाक. हांवें खंय ना खंय वयल्या लेवलाचेर फोन मारलो म्हणून हो 20 वरांन FIR रजिस्टर जाता. एकूच तुमकां गोश्ट सांगपाक सोदता जेन्ना हांव रुमडामळ पंचायतीन सरपंचाच्या कॅबिनान जेन्ना कचरो उडयल्लो सेम डे कचरो उडयलो सेम डे पुलिशेन हांगा येवन म्हाज्या नांवाचेर FIR रजिस्टर केली आनी सेम डे पंचनामाय जालो एविडन्स म्हणून कलेक्टूय जालो आनी म्हाका दुसरे दिसा नोटीस सर्व जाली. पण म्हाजेर फिजिकल एसॉल्ट जावन म्हाजो हाफ मर्डर तो पळोवपाक गेल्यार सेक्शन लावपाक गेल्यार हाफ मर्डराचो सेक्शन लागता तरी आसतना FIR रजिस्टर जायना. म्हटल्यार तुमी चिंता हेज्या फाटल्यान भरपूर पॉलिटिकल कोणाचे गॉडफादर आसा आनी तांकां सपोर्ट करता. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.